डेप्युटी कलेक्टर एसकेएम चालतील सर आज जे हांगा कार्यक्रमाक जमले आमी सगळे फ्रीडम फायटर हांगा उपस्थित सगळे कार्यक्रम आज एक महान नेत्याक हांव आभार मानता खूब गोवा खातीर खूब कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आसा तें हांव मनांतल्यान आभार सो आज आमी हांगा जमल्या एक महान नेत्याक याद करपाक जो महान नेतो गोंया लागून झगडलो देशा लागून झगडलो तांचें नांव जावन आसा डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स जाचो जल्म आज आमी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता 197 197 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतना खूब बरें दिसता ह्या महान नेत्याक आमी याद करता जाचो जल्म 1829 आता 30 मे 1829 दिसा जालो आनी हार्डली 40 वर्सां जगले पूण 40 वर्सां त्या मनशान जायत्यो गोश्टी केल्यो 1869 तेंचो मृत्यू जालो आनी एक घडटना ते बरे दोतोर जाले बरे सर्जन जाले बरे रायटर आशिल्ले बरे इकॉनॉमिस्ट आशिल्ले बरे हिस्टोरियन आशिल्ले आनी मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाले मुख्य गोष्ट म्हणजे मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाले त्या वेळार व्हेरी डिफिकल्ट तो इतलो हुशार मनीस आमचे मदीं आशिल्लो आनी ह्या मनशान गोंया लागून पार्लमेंटान झगडी केली पुर्तुगीजान आमचे इतलो इतलो डेंजरस अत्याचार केलो इतलो डेंजरस आमकां राज करतना खूब यातना भोगिल्ली आमची फ्रिडम फायटरां आमकां खूब वायट दिसता त्या काळ आयचो काळ खूब डिफरन्स आसा त्या वेळार आमचे जे स्वातंत्र्य सैनीक आमचे मदीं आतां ना तांकां आमी याद करता आज तांकां आमी हें ओंकतना आमचे आर्गां ओंकतना खूब वायट दिसता जे बरे बरे लोक आमचे मदीं ना जात गेल्या आतां आमी फ्रिडम फायटर भुरगीं आसा 18 जून क्रांती समिती आसा आज हो प्रोग्राम हें करतना फ्रिडम फायटर असोसिएशन आसा म्हजो सेक्रेटरी बाब नवनाथ कालेबरकर म्हजो बाब ट्रेजरर मोडेकर आसा विनायक मोडेकर महेश केणी आसा मंगेश आसा बाकी सगळे आसा आनी आमचे खास करून डेप्युटी कलेक्टर एसटीएम आसा बाब बरोय सर आमची चीफ ऑफिसर मडगांवचे बाब मधू नार्वेकर आसा आनी बाकीचो मुन्सिपल स्टाफ आसा हे सगळे सेलिब्रेट करतना गोवोरमेंटान 2 वर्सां जालीं हो स्टेट प्रोग्राम डिक्लेअर केल्लो आसा आनी स्टेट प्रोग्राम डिक्लेअर केल्या नंतर हो गव्हर्मेंट प्रोग्राम करता आमी सदां काळ गोंयचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत हांकां आमी मना काळजान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे महान व्यक्ती याद करून ह्या भशेन हो प्रोग्राम करता पूण हो प्रोग्राम मडगांव आमी सदां फ्रिडम फायटर करताले खूब वर्सां जालीं तांकां हिशोबान कळत ना पूण आमचे फ्रिडम फायटर जे तकलेन कांय गोश्टी आशिल्ल्यो ते सगळी करता फाटले तुमी लोहायबंदान पळयता हे सुद्दां तांचे तकलेन आयिल्ले लोहायबंदान आसा आनी जशें आसा ते दिगंबर जावं बाब कोणी आसूं जे सांगता फ्रिडम फायटर जाता तशें करया आनी त्या भशेन चालू आसा थोडें काम उरलां ते करून घेतले आनी हो प्रोग्राम करतना हांव सगळ्यांक आर्गां ओंकता जे फ्रिडम फायटर आमचे मदीं ना आनी जे महान नेते आमचे मदीं गेल्यात तांकां आर्गां ओंकता आनी जे आसा तांकां मना काळजान नमस्कार करता